सौम्य जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्सात ओडपून निघून जाय. ताचे दयांका चढवून जिवीत आनी जीवन पोवन ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. आमी आमच्या जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्सांतय ओडपून निघून जाय. ताचे दयांका चढवून जिवीत आनी जीवन पोवन ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देवाची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर पागोवन आनी आमची दया करूं. आमी आमच्या जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्सांतय ओडपून निघून जाय. ताचे दयांका चढवून जिवीत आनी जीवन पोवन ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देवाची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर पागोवन आनी आमची दया करूं. आमी आमच्या जेजू ख्रिस्ताच्या कुर्सांतय ओडपून निघून जाय. ताचे दयांका चढवून जिवीत आनी जीवन पोवन ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देवाची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर पागोवन आनी आमची दया करूं. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरी सांस मागता. ऑनलायनीर तशेंच ह्या देव टेंपलांत हांगासर मिसेचें बलिदान भेटयतल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. पास्काच्या त्रिदोमाक तुमी हांगासर जमल्या वाचता. ह्या त्रिदोमाच्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना सोम्याच्या जेवणाच्या संभ्रमाच्या संभ्रमी मिसाच्या बलिदानांत एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक सोम्याच्या कुडी रक्ताचो
आशिर्वाद जोडच्याक आमी हांगासर आयल्या. तर एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भात अर्ग सावन येमिसाचें बलिदान भेटयतात आनी उपकार आटयतात. जसिंता आनी शॅनल डी मेल्लो वेलंकनी वडो, मेरी प्रियरा मुंबई वडो, आयवन स्टीवन डिसोजा रुसाई वडो, गॅल्विन मस्करेनस मुतिमाई वडो, बेनेडिक्टा रोड्रिगेस आनी कुटाम नित्यादार वडो. जल्मा दिसाच्या करताना देवाक अर्ग समिसाचें बलिदान भेटयता नेल्सन रोड्रिगेस फातिमा वडो. हे सर्व बसोत मागया, मा समिस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला आतां सुगडा आस काडून दोनचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो, आमी एक कुटुंब जावन सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. आज आमी जेजून येवकारिस्त घडलो दीस व्हडा संभ्रमान आचरण करता. आयची देवस्तुती येवकारिस्ताच्या बोळान जेजू सारकें आमकांच पेल्याक मोडून दिवया म्हणलो संदेश दिता. जेवण मोगाचो एकवटाचो आनी जिविताचो गुर्तू. ह्या सोम्याच्या जेवणा मुखांत्र आमचो आनी देवा मदलो मोगाचो संबंद वाडटा. आमच्या पिरगज कुटुंबाचो एकवट चडटा आनी आत्मीक जिवन चड फळाभरीत जाता. आज आमी भावार्थाच्यो 3 संगती संभ्रमता. पयलें पवित्र येवकारिस्ताचें घडप, दुसरें याजकी दिक्षेचें येणें देणें, तिसरें मोगा सेवेचो मंदामेंत. ह्यो 3 संगती सांगाता मेळून येवकारिस्ताचो मिस्तेर जाता. देखून तवळ तवळ येवकारिस्तांत भेटोवचें आमचें जिवीत येवकारिस्ताचें जावंक जाय. जेजून नव्या संवसारा खातीर आपणाकच मोडलेले बरी आमी आमचें कुटुंब, शेजार, वाडो, पिरगज आनी समाज नवी करच्याक आमकांच मोडूंक आमकां आपोवणें आसा. तर येवकारिस्ताचो खरो मोग करूंक, भक्तीपणान येवकारिस्त भेटोवंक, खऱ्या येवकारिस्ताची जिवीत जियोवंक, सेवेचे व्यक्ती जावंक, कल्ती जावन एकामेकाच्या गरजांक फावोवंक आनी आमची सेवा करच्या चर याजकांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक, तांचो मोग करूंक, तांचे पासत मागोवंक आनी देवाच्या शेतांत वावुरचें भाग आमच्या पिरगजींतल्या याजकांक फावो जावंक मागोवन हो पवित्र येवकारिस्त व्हडा भक्तीन आनी भावार्थान भेटोवया. सोम्याचो जेवणाचो संभ्रम आज तितडो संभ्रम करच्या संदर्भी बोमगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या पिरगज विगारा पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. थंय आमी मौन रावया, आमच्या अंतस्करण चर्चा आमी करया आनी तळकाळसान हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच आमकां मये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंतीन प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन.
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाकळी आमची ताकद तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे इथं पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू प्रभू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमीन आमीन प्रार्थुया भौमगाळ आप कुशेन मरण सुसूंग आपणागस पराधीन करूं वेतल्या त्या राती तुझ्या एकल्याच पुताक गड नासलो मोग दाखोवंक शिसाच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी ते संस्कार नव्या बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें त्या रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवासी काळजान आमी हांगा ह्या वेळा एकठांय जाल्या आनी वरच्या गुटांतलें तुज्या दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक गराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजारा सांगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एक लोक कितले खातलो ते पळोवन पिंसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली ददली आनी 1 वर्साची बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घरच्या दरवंताच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सरोंक जाय तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय उज्यार भाजून बेखमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवे तुमी ते खावंक जाय हे परी तुमी ते खावंक जाय तुमच्या कामराक पाटो बांदा पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया वेगी ते खाया सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो
हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवं शेळयेचे रगत एक खुणा जातली. ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात, संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचे उतर. देवाचे वडोदकार. आमी अर्गा दिवन सेवतांव ती संस्काराची कास, क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. चडवणेक अर्गा दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजे साकर न्ही सोपूत, म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जें कितें सोम्येलाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदेन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
पास्क परबे आदी जेजू ओ संसार सणून बापा सरसी वेछा आपल्या वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाण आसलो. संवसारान असल्या आपणाचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. ताजे संजेचें जेवण चलतालें. जेजू विश्वासघातान पारदिनी करे जाय म्हण सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळस घट्ट केलें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातान येवन देवातय पाठी वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणात तावन तो उठलो आनी आपले वयलें वस्त्र काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सुमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदें सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सुमया, म्हजे पांय मात न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयचें म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सकट नात. आपणा गतान परदीन करतलो कोण म्हूण तो जाण आसलो. देखूनच तुमी सकट नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. ताजे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयलें वस्त्र परच्या न्हेसोवन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी समी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी समी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय. हांवें तुमकां केल्ल्या बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे पूत वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमचे लगी कलती विनंती, तुमची मोबायलां बरं स्विच ऑफ करा. जर तर कोणाकी कॉल येता जाल्यार उठून वचून तेणे वचून उलयनाकात. कित्याक म्हळ्यार मिसाच्या बलिदानांत तुमी आसात. देखून मिस जाता पर्यंत मोबायल स्विच ऑफ करूंक तुमकां विनंती करता. क्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, तशेंच ऑनलायनीर मिसाच्या बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकानो, फाटल्या 40 दिसां तावन दंडवण करून मागणे उपास दानधर म्हणल्या भक्ती करण्याद्वारे 40 दिसांचे आमी दीस पाशार करना. आतां आमी सुम्याच्या पास्कांच्या परबेक आयतीं जाता. भगवंत हप्त्यांत आमी आसाव आनी ह्या भगवंत हप्त्याच्या त्रिधुमाक निमाण्या ब्रेस्तराच्या ह्या देवस्तुतेक आमी हांगासर जमल्या. हाच्या देवस्तुतेंत आमी पळयलें जाल्यार सुम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आमी चलयता आनी ह्या संभ्रमा मुखांतर हांगासर 3 संगती आमी नियाळटा. पयल्यान पयलें आमी नियाळटा एवकरिस्तीक जेवण स्थापन केल्लो वा आज आमकां घडोवन दिल्लो दीस जावन आसा. दुसऱ्यान हो एवकरिस्ताचें जेवण आम्हा हर एकल्यांक दिसपडटें मेळच्याक ह्या जाकी संस्करण दीस आज संभ्रमोन क्रिस्ताची कूड आनी रगत मनशा कुळाक वांटच्याक अभिषिक्त ह्या जाकांक नेमलेलो दीस. तिसऱ्यान आमी एकामेका देवाची भुरगीं
एकामेका कलतेपणान एकामेकाची सेवा करणं देवाचो मोग पेल्याच्या सेवेंत दाखोवन शाक आयच्या दिसा देवाचें उतर देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आमी गायता याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो याजक तूं ससनाच्या ससनाक याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो याजक तूं ससनाच्या ससनाक याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो ससनाक तूं याजक ससनाक तूं याजक. मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो कोण हो मेल्कीजादेक? पवित्र पुस्तक आमकां सांगता उत्पत्ती पुस्तकांत मेल्कीजादेक एक सालेम गांवचो राय. सालेम गांवचो राय तो एक पवित्र राय आनी ह्या रायाक ना जल्म ना मरण. खंय तो आयलो खंय गेलो खबर ना. पूण हो राय अब्रामाक भेटिल्ल्या वेळार अब्रामान ताच्या संपत्तींतले दान एक वांटो दान जावन ताका समर्पीत केलो. ताका सरेंडर तो जालो अब्राहम. कित्याक अब्रामाच्या व्हरतो तो मेल्कीजादेक. आनी ह्या मेल्कीजादेकाच्या वर्गाचो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मेल्कीजादेकाच्या वर्गाचो जेजू याजक तो एक श्रेष्ठ याजक. श्रेष्ठ याजक श्रेष्ठ याजक म्हळ्यार कोण? मनशा मध्ये आपयलेलो आनी मनशाच्या वर्गांतलो विसलेलो श्रेष्ठ याजक न्ही. संवसारी याजक आसात. संवसारी देवान नेमलेले याजक आसात. ते कितें करतात? लोकां नाडलेली दानां घेतात. लोकां नाडलेली दानां घेवन लोकांच्या तर्फेन देवाक भेटोवन दितात. देवा आनी मनशा मदले मध्यस्थते देतात. लोकां नाडलेली मागणी ते घेतात आनी देवा हुजीर दवरतात. पळया आनी ती मागणी दुबाबरी सोडून वतात. पूण तो आपणाचे सॅक्रिफायस भेटयना. पूण हांगासर क्रिस्त एक श्रेष्ठ याजक. कित्याक म्हळ्यार जेजून खंयच्याय पडक्याचे खंयच्याय बोकड्याचे खंयच्याय शेडयेचे खंयच्याय कोडव्याचे खंयच्याय पाशव्याचे वा खंयच्याय पारव्याचे रगत घेवंक ना. ताणें घेतलें आपणाचेंच रगत आपणाची कूड आपणाचें मांस आनी रगत ताणें देवाक भेटोवन दिलें शुक्राराच्या दिसा. देखून आपणाचें खुद्द बलिदान केल्लो जेजू जावं पावलो श्रेष्ठ याजक. श्रेष्ठ याजक मेल्कीजादेकाच्या वर्गाचो. हेच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें बेखमीर उंड्याची परब इस्रायल प्रजा इजिप्तांत आचरण करता. बेखमीर उंड्याची परब इस्रायल प्रजा इजिप्तांत कित्याक आचरण करता? कित्याक म्हळ्यार थंयसर एक उतरोण जावची आसली. पास्क उतरोणो. पास्क म्हळ्यार उतरोणो. देवाच्या दुताची उतरोण इजिप्तांत जावंक आसली. इजिप्तांत. आनी थंयसर कितें करतलें? मलगड्या चरख्या भुरग्याक इजिप्तकारांच्या मलगड्या चरख्या भुरग्यांक जिवेशी मारतले. चरख्या भुरग्यां मात्र न्ही सर्व जानवरां जावं सर्व जिवियांची मलगडी थंयसर मरतली. आनी ह्या दिसा ह्या राती कितें जातलें? देवाचो दूत थंयसर पाशार जातलो. देखून तुमी कितें करूंक जाय? देवान सांगलेले बरी तुमी आयकूंक जाय. देवान सांगलेले बरी तुमी एक पास्क जेवण तयार करूंक जाय. एक शेळी तुमी तयार करूंक जाय. तुमकां तुमच्या कुटुंबाक कितली साध्य जाता तेदी व्हडली. चड आसा जाल्यार हेर सांगात वांटून घेवयेत. कसलेच आयब नातलेली कसलेच वायट नातलेली कसलेच पिडा नातलेली एक अप्पट दादलो शेळी. नेमेरलेलो दीस भरतस त्या शेळयेक तुमी जिवेशी मारूंक जाय. जिवेशी मारतस त्या शेळयेचें रगत तुमच्या घराच्या उब्या आनी आडव्या खुंटाक तुमी शेणोवंक जाय. आनी तें कितें करूंक जाय? मांस ते मांस कोडू भाजये सांगाता खावंक जाय. कोडू भाजये सांगाता. बकऱ्याचें मांस आनी कोडू भाजी. बकऱ्याचें मांस खरात्याचें नुस्तें दवरल्यार कितें म्हणटात घरा
आमी जेवतना बरें बकऱ्याचें मांस आनी सायड डीश कारात्याचें नुस्तें दवरलें जाल्यार कितलें बुरबुर नांद न्ही गे इतल्या बऱ्या मांसा सांगाता रूस काडचें आसलें खारातें दवरलां म्हणून हांगासर बकराच्या मांसा सांगाता कोडू भाजी कित्याक म्हळ्यार तुमी सोमकोंकेची वाट कांय थोडी बरी आसतली कांय थोडी पाड आसतली कांय थोडी दादोसकायाची आसतली कांय थोडी कश्टांची आसतली कांय थोडी संतोश भरीत आसतली कांय थोडी दुखांची आसतली दोनी संगतीक तुमी आयतें जावंक जाय दोनी संगतीक तुमी तयार जावंक जाय देखून देखून मासा सांगाता कोडू भाजी तुमी घेवंक जाय आनी कितें करी जाय तुमचे कमर तुमी बांदी जाय पांयांक वाणो घाली जाय बेतकाटी घेवंक जाय सोर न्हय पळण जावन तेल्या सोरा बरी पळण जावन तेल्या सोरा बरी तुमी आयती रावंक जाय कित्याक फरावर आय केदाळा मोवाळटलो तुमकां वचून सोडटलो तो अवकाश तुमी गळसूंक जाय तांबडो दर्यो उतरोंक जाय पास्क जावंक जाय पास्क उतरोन पळया आनी लोकांनी तशेंच केलें मैजेच्या उतराक खांद दिवन तांणी तशेंच केलें आयब घातलेली एक शेडी तलास केली ती नमलेलो काळपड्यात सांबाळली उपरांत ती मारली ताचें रगत दारवंडाच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक सणयलें आनी कितें जालें त्या राती देवाचो दूत पळया त्या इजिप्तांतल्यान पाशार जालो आनी हर एका घराच्या दारवट्या सरसी तो पावलो आनी खंयच्या दारवट्यार ते शेळयेचें रगत आसा त्या घरा भितर सरलो ना त्या घराक कसलेंच आयब वायट ताणें केलें ना ज्या घराक थंयसर शेळयेचें रगत सारोंक ना त्या घरा भितर तो सरलो तो जावं इजिप्ताचो जावं एब्रेमाचो जावं इजिप्ताचो जावं इस्रायलाचो कोण पळय देवाचें उतर आयकूंक तयार नात देवाच्या उतराक कोण पळय खालतीमान घालूंक ना देवाच्या उतराक प्रमाणे कोण चलोवंक ना देवाच्या उतराक कोण विधेय जावंक ना तसल्याच्या घरा भितर सरलो आनी मालगड्या छेरक्या बऱ्या जिवेशी मारले आनी अशें फारावाचो पुती मेलो आनी असो परिणाम जावन इस्रायल परचेक वचोंक सोडलें ही जावन आसली पास्क परब म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फातकाच्या बांदपासांत वळवळतल्या लोकांक फातकाच्या बांदपासांत वळवळतल्या त्या लोकांन सुडके खातीर देवा लागीं मागणें केलें आनी देवान एक शेळी तलास केली ती शेळी जावन आसली जेजू क्रिस्त कसलेंच आयब ताका नासलें कसलेंच वायट ताका नासलें अपट्ट निश्कळंक शेळी दादलो शेळी नेमलेलो काळ पर्यंत ती शेळी पोसली 33 वर्सां आनी नेमलेलो काळ भरती जातच त्या शेळयेक ताणें जिवेश मारलो कुर्सार आनी ताचें रगत उब्या आनी आडव्या खुंट्याक शणयलें आनी जेन्ना हें रगत मनशाचेर पडलें ह्या रगताचेर मनशान दिश्ट घाली ते सगळे बाचाव जाले देखून तुजें रगत सोम्या सुडका दिता तुजें रगत सोम्या म्हजी पातकां धुवन काडटा तुजें रगत सोम्या म्हाका भलायकी दिता म्हणलें गीत आमी गायता कित्याक म्हळ्यार थंयसर एकलो सिपाय आयलो जेजूच्या खडवळाक ताणें बालयेन खोंकलें आनी बाली फाटी काडटना रगताचे थेंबे उसळले आनी ताच्या दोळ्यार पडले तो कूड आसलो ताचे दोळे उक्ते जाले ती सकत जेजूच्या रगताक आसा ती एक पदवी जेजूच्या रगताक आसा आनी तें रगत आस जेजून वारयलें आनी म्हळें हें रगत तुमच्या पासत आनी तुमच्या सर्व पातकाच्या फरीकपणा पासत भेटलेलें जावन आसतलें हें म्हज्या उगडासाक करात देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलो म्हणटा कोरिंथकारां बरोवन तो म्हणटा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती जेजून आपल्या 12 जाण सांगता एक जेवण तयार केलें पास्काचें जेवण बेखमीर उंड्याच्या परबेच्या दिसा हे पास्काचें जेवण उतरोवण्याचें जेवण सोम्याच्या कुडी रक्ताचें जेवण ताणें तयार केलें आनी हें जेवण ताणें आपल्या शिसा सांगता वांटून घेतलें ताणें उंडो घेतलो आनी तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड ताच्या उपरांत ताणें वायनाची काल्स घेतली शिसांक वांटून दिली आनी म्हळें घेयात आनी हातूंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें आमच्या सगळ्या पातकाच्या फारीकपणा पासत तें वारवतलें आनी तो कितें म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करात हे म्हज्या
उगडासाक करात पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तवळतण आज पर्यंत हे सोम्याच्या उगडासाक पवित्र सभा करून सायल्या पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे पवित्र एवकरिस्ताचें बलिदान जेजूचे मांस आनी रगत आमकां करून दिवचें बलिदान आमच्या आत्म्याच्या पोषणाचें बलिदान आमच्या सगळ्या जिविताच्या भलायकेचें बलिदान जावन आसा देखून आमच्या कातोलीक क्रिस्ती समर्थेंत आमी जल्मांतल्यान मरा पर्यंत हे एवकरिस्ताचें बलिदान भेटयता जावं जल्म जालो वोल जालें मिसाचें बलिदान भेटयलें जावं कुमगार जालो संस्कार मेळ्ळे मिसाचें बलिदान भेटयता जावं बरो आमकां क्रिस्त मेळ्ळो मिसाचें बलिदान भेटयता जावं बरो आमकां लग्न जालें मिसाचें बलिदान भेटयता जावं आमकां जुबलेव जालो एनिवर्सरी जाली मिसाचें बलिदान भेटयता जावं आमचें मरण जालें मिसाचें बलिदान भेटयता मिसाच्या बलिदाना भायर दुसरें खंयचेंच बलिदान आमकां ना मिसाच्या संभ्रमा भायर दुसरो वर्तो संभ्रम आमकां ना देखून आमची जिवीतच ह्या मिसाच्या मेजाच्या भोंवतणी आसा जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बळान ते सोलोन आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूची कूड आनी रगत आमकां बळ दितली आमकां सुडका दितली आमकां सोडवण दितले एक उत्तम जेवण जावन आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे एवकरिस्तीक जेवण आज पर्यंत आमी आचरण करून आयल्या ताका खंयच्या मापाचो आमी गौरव दिला खंयच्या मापान ताका मान दिला आनी खंयच्या मापान ते आमी सेवला म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय आमी बागी आलंगार फिरगसकारां कित्याक म्हळ्यार एवकरिस्ताच्या बलिदानान भोवते बरी भक्तीन आमी वांटाडी जाता मात्र न्ही जेजूची कूड आनी रगत आमी आमच्या जिबेर सेवता फावो तो मान ताका गौरव दिता देखून आमी भागी तसलो मान दिवंक जाय सांपावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11:27 आमी वाचली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर सांपावलो कितें म्हणटा जो कोण फावो नासतना उगडो कथांनी कलसींतले पियेता तो आपली केस्त कथांनी पियेता जो कोण फावो नासतना हे कितें म्हूण समजो नासतना जेजूचें मांस आनी रगत कितें म्हूण समजो नासतना कथांनी पियेता तो आपली केस्त कथांनी पियेता तो म्हणटा देखून तुमच्या मध्ये जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते मध्ये अस्वस्थ जाल्यात आनी तुमच्या पैकी जायते जण मरण पावल्यात देखून क्रिस्ताच्या जेवणाच्या संभ्रमांत नापसंदायची साल बरी नाही म्हणटा तो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरी नाही देखून पळया थोडे फडे आमी म्हणूंक पुरो हांव मिसाचें बलिदान भेटोन आयलो आनी देवाचें उतर हांव आयकलें आनी कुमगार सेवन हांव आयलो हांव पवित्र जालो आनी देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा हांव आशिर्वादी जाला म्हणून आमी म्हणयेत पण तशें जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोण पळय फावो नासतना ओ उंडो खाता आनी कलसींतले पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता 12 जण आपोस्तल जेजू सांगाता जेवणार आसले आनी जेजू म्हणलो तुमच्या 12 जाणां पैकी एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो आनी सगळे म्हणाले कोण तो सोम्या कोण तो आमच्या 12 जाणां पैकी एकलो तुका विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण तो आनी तो वळ जेजू म्हणलो हांव पळय कोणाक वो उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो आनी जेजून ताका उंड्याचो कुडको बुडोवन दिलो कोणाक जुदासाक आनी जुदासान तो खेलो आनी खेल्या उपरांत कितें जालें केल्या उपरांत ताचे थंय सैतान रिगलो सैतान पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सैतान रिगलो कशें देवान सोम्यान आशिर्वादीत केल्ल्या उंड्यान ताका सैतान रिगलो कशें सोम्यान आशिर्वादीत केल्ल्या त्या आशिर्वादाच्या कलसींत ताका सैतान रिगलो कित्याक म्हळ्यार ह्या जुदासान फावो नासतना त्या पलंगणांत हात घालो फावो नासतना त्या जेवणाक बसलो देखून जेजून सांगिल्लें ओपार आसा एका रायान व्हडलें जेवण केलें लग्न जेवण केलें आपल्या पुताचें लग्नाचें जेवण केलें ताणें तांकां आपयलें राजवर्गाच्या आपयलें ते येवनात आनी ताणें जायत्या जाणां ताचे इश्ट मित्रांक आपयलें येवंक नात निमाणें राय कितें म्हणलो वसा राज्य रस्त्यानी वसा मेळ्ळ्या सगळ्यांक तुमी म्हज्या लग्नाच्या माटवाक आपूण हाडा आनी सगळो माटो भरल्या उपरांत कितें जालें राय गेलो सगळ्यांक भेटोवंक येता आसतना एकलो मनीस थंयसर आसलो लग्नाची मुस्तायकी नासतना
फवती मुस्तायकी नासतना थंयसर भितर आसलो एकलो मनीस आयलो आनी रायान ताका विचारलें तूं ह्या रावलेरा भितर ह्या लग्नाच्या माटवांत लग्नाची मुस्तायकी नासतना कशें भितर सरलोय ताचे थंय जाप नातली देखून राय कितें म्हणलो ताचे हात पाय बांदा काळोखाच्या कुडान उडया थंय जाताले रडणे आनी दांत किरलोणी म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो आमी म्हणूंक जायना हांव मिसाच्या बलिदाना गेलो कशेंय वेता ना फावो तें नेसण नासतना फावो तें तयार नासतना फावो तें चिंताप नासतना ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटेली जावंक जायना आनी हांव मिसाच्या बलिदानात वांटेली जालो फावो नासतना ह्या उंड्यांत हांव हात घालो ह्या कलशींतलो हांव पियेलो हांव केस्त घेता आनी पियेता म्हणलें सत आमी जणांक जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून ह्या एवकरिस्ताचें बलिदान साधारण बलिदान न्ही तें असाधारण बलिदान देवाचो आत्मो देवाचो स्पिरीट जोडून दिवचें बलिदान देवाची भलायकी देवाचो संतोष देवाची समृद्धी देवाची सुडकत जोडून दिवचें बलिदान तें साधारण बलिदान न्ही देखून फावो ती तयार नासतना तांतू आमी वांटेली जावंक जायना देखून हें बलिदान भेटोवंक आज आमकां कोणाची गरज आसा याजकांची गरज आसा देखून आयच्या दिसा सोम्यान याजकी संस्कार घडलो आनी म्हळें हे म्हज्या उगडा साखरात वसा सगळ्या संवसाराक ही म्हजी कूड आनी रगत वांटून दियात आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारांत क्रिस्तांव सडीच संख्येन आसात पयलें स्थान घेतात आनी तातूंत कॅथोलीक पयस सभा अधीक रितीन विस्तारून गेल्या आनी अख्ख्या संवसारार मिसाचें बलिदान दिसाच्या 26 वरांनी निरंतर कशें कांटो घुंवता कशें घंट्यासो कांटो घुंवता मिनटासो कांटो घुंवता सेकुंडासो कांटो घुंवता तशेंच मिसाचें बलिदान निरंतर 24/7 सगळ्या संवसारार जावन आसा आज आमी हांगा भेटयत हांव आनी घडी जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक संवसार गोल आसा बोला बरी आसा संवसार गोंदूस आसा आनी गोवन आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वेळी गुंवता टायमी गुंवता आनी त्या वेळा काळा सरी जावन मिसाचें बलिदान निरंतर भेटोवन आसात आनी कोण भेटोवन आसात याजक खंय जावन येतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा याजक लोकां मोदलो लोकां तर्फेन लोकां खातीर देवा हुजेर लोकां मोदलो लोकां तर्फेन लोकां खातीर देवा हुजीर तो विजून काडलेलो याजक कित्याक विजून काडलेलो तो देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ लोकां लागची दानां घेता तो देवाक बलिदान जावन भेटयता लोकां लागची ती मागणी घेता तो देवा बलिदान जावन भेटयता कशें एक दुंपांत आयिल्लो धुवर वयर सोडून वेता तशें याजकान लोकां तावन घेतलेली मागणी दुंपा बरी सोडून वेतात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे याजकांची आमकां गरज आसा आतांच्या काळार जायते याजक आसले कुटुंबांत जायतीं भुरगीं आसलीं जायतीं देवापोवणी आसलीं आजकाल एक भुरगें 2 भुरगें आनी याजक जावचे मस्त उणें जावन आसात दिसून येतात आमकां आमी म्हणटा आमकां बरे याजक जाय तरणाटे याजक जाय उर्बेवंत याजक जाय एक्टीव याजक जाय बरे शर्मा दितले याजक जाय खंय तो नडचे फॅक्ट्रींत मॅन्युफॅक्चर करूंक जायनात रेडीमेड खंय तो न्ही शॉपांत हाडूंक जायनात हे याजक म्हज्या कुटुंबांत जल्मोंक जाय म्हज्या कुटुंबांत थावन हे याजक भायर येवंक जाय ह्या म्हज्या कुटुंबांत थावन याजक पवित्र सभेक वचोंक जाय हें हांवें चिंतूंक जाय याजका विशांत आमी जायते उलयता कांय थोडे बडी सुकून पडलेले याजकाक गुड्डोवंक आमी तयार आसा थोडे बडी कायले सडवड जाले याजकाक आमी विकृत करूंक तयार आसा याजका विशांत शिण उलोवंक आमी तयार आसा पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो याजकाचें मिसांव कितें कसलें म्हणलें आमी चिंतून पळोवंक जाय ह्या आधुनीक अभिवृद्धीच्या संवसारांत एक याजक एक सुरो रावचे एक सुरो आसचे संवसारा पाटकन चलचें तितलें सुलाभ न्ही मागण्याच्या बळान
तुमच्या मागण्याच्या बळान आपणाच्या मागण्याच्या बळान देवाच्या आदारान मात्र ते साध्य म्हणले सत आम्ही जाणा जावंक जाय. देखून तुम्ही ह्या जागा बसोत मागोंक जाय. कोण ह्या जागा बसोत मागना ह्या जागा विरोध उलोवंक ताका हक्क ना. कोण पण ह्या जागा खातीर मागना ह्या जागा विरोध उलोवंक एक शब्द उलोवंक ताका हक्क ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पहिले माग. साध्य जाल्यार तुझ्या घरांतलो तुजो भाव तुजो पूत तू साध्य जाल्यार तुझ्या घरांतलो कुटुंबाचो सदो हे पवित्र सभेक ह्या जागा जावन धाड. तुका साध्य ना ह्या जागांक बसोत देवापणे बसोत माग. तोवर मात तुका खायिल्ले तरी उलोवचें हक्क आसा म्हणलें समजूंक जाय. फकत जीब आसा म्हूण उलोवंक जायना. देखून एक आसा की संस्करणाचो बेस कितें ताचें पवित्रपण कितें तें आमी समजूंक जाय आनी ताका मान आनी गौरव दिवंक जाय. काजरी जिवितांत एक दादलो सुकोन पडटा, एक स्त्री सुकोन पडटा, आमी सोसून व्हरता. थोडेपणी ह्या सगळी जिवितांत धार्मीक जिवितांत एक ह्या सग सुकोन पडटा, एक धर्म भाव भयण सुकोन पडटा, आमी सोसून व्हरिना. कित्याक आमकां आमच्या मोतीक ते रिगना. मग अशा भाव भयणीनो, देखून आज आमी हर एकल्यानी निश्चय करी जाय ह्या जागा बसोन कळनासतना माग जाय. धर्मिका बसोन कळनासतना माग जाय. देवापुणी उपजोवच्या बसोत कळनासतना आमी मागोंक जाय. थवळ हांव देवा थंय ह्या जागा थंय एकवटान संबंधान आसतलो, देवाचें बरेंपण सोडूंक शकतलो म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. तिसऱ्यान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सेवेचो संभ्रम आमी करता. सेवेचो संभ्रम म्हणजे सुमी म्हणटा हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमी एकामेका खातीर करा. म्हज्या ल्हाना भाव भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. देखून तुमी एकामेकाचे पांय धुया म्हणलो जेजू. मनशाच्या कुडींत कुडीच्या विश्व्यांत आमी म्हणटा अत्यंत पवित्र आनी अत्यंत भारी अपुर्बायेचो विश्व जावन आसा आमचो मेंदो, आमची तकली. देखून थोडे ह्या तकलेच्या वर्गाचे ह्या संवसाराक आयलेले आसात. काही थोडे म्हणटात आमच्या कुडींत अत्यंत बलिश्ठ आनी पवित्र आमचे काळीज आमची भुज. देखून भुजांत तावन आयलेले थोडे आसा म्हणटात. आनी काही थोडे म्हणटात आमच्या कुडींत अत्यंत बलिश्ठ आनी पवित्र आमचे पोट. ह्या पोटान गेल्लें खाण मात सगळे विश्व्यांक वता आनी सगळ्यांक बोळ दिवंक शकता. देखून थोडे पोटान तावन आयलेले आसात. आनी कांयच उपयोग पडनातले, कांयच प्रेजराक नातले, समाजांत स्थानमान नातले, समाजांत कांयच कोणाकी ते नाका जाल्ले आसा जाल्यार ते पांयां तावन आयलेले, पांयाच्या तळव्यान तावन आयलेले. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडींत ती आमी वांटे करता. उंचलो वांटो, उपरांतलो वांटो, उपरांतलो वांटो, उपरांत निमाणो कोणाक नाका जाल्लो वांटो, पांयांचो वांटो. देखून पळया आमी चिंतल्या पांय मनशा कुळाची अत्यंत कीळ विश्व. देखून पांयान कोणाकी चिल्लूंक नजो, पांयान कोणाकी खोट मारूंक नजो, पांय कोणाकी आदळोंक नजो. बसार वेताना एणे तेणे वेताना बसलेल्यांक पांय लागलो जाल्यार आमी सॉरी म्हणटा नपक्का आनी ताका आपडटा आनी आमी अशें करता. कोणीय जावं, कित्याक म्हजो पांय लागलो न्हय हें म्हणून. म्हळ्यार पांय म्हजो तितलो मेळ्ळो, पांय तितलो गलीज, पांय तितलो नीच म्हूण आमी चिंता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कितें करता? जेजू कितें करता? देवाचो पूत सर्ग संवसाराचो धनी. पळया सर्ग संवसाराचो धनी देवाचो पूत रचणार कितें करता? एका मनशाचे पांय धरता. पांय धरता मात्र न्ही, पांय पुसता, ताका उमो दिता. पळया ही जावन आसा लनविकायेची करणी. तुजो विश्व खंयचोय तो जावं, तुजे अधिकार कितलोय तो जावं, तुजें बळ तें कितलेंय जावं, तुजी जाणवाई, तुजी तकली, तुजी बुदवंतकाय, तुजे शिकाप, तुजे PhD, तुजी डिग्री कितली जावं, तुजें बळ, तुजी सकत, तुजे कितें स्टील बॉडी कितली ती जावं, तुजें पोट, तुजें धन दिरवें, तुजें आस्त संपत्त कितली जावं, पूण म्हणा कलतेपण ना जाल्यार, विदेयपण ना जाल्यार
व्यर्थ सगळे व्यर्थ म्हणले सत आयची देवस्तुती आमकां दिता. देखून जेजू म्हणलें आसा तुम्ही काल जाया. कोण कालतो जाता तो वरतो जातलो. कोण कालतो जाता तो वरतो जातलो. कोण वरतो जावंक शेता सगळोच गुलाम जातलो. देखून कलतेपणाचो शेगडो वरतो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून देवाचे उतर म्हणटा तुमच्या हजारो बलिदाना प्रास कलतेपणाची एक करणी जावं पावतली श्रेष्ठ बलिदान. आनी हें बलिदान कलतेपणाचें आमचें जावंक जाय. देखून आमी मनशा मुखार काल जावंक जाय. मनशा मुखार आमी काल जावंक जाय. ह्या जागा मुखार तो देवाचो म्हणयारे देखून तो केदो व्हडलो मनीस हांव ह्या जागा मुखार येतना ताणें आज जोन बेसांव मागोवंक जाय तें कलतेपण. पूत वा धू कितली वर्ती जावं आवय बापूय मुखार येतना बेसांव मागोवन कलतेपणी बेसांव मागोवंक जाय. आमच्या घरांत आमी आसा मलगड्याची भयवा पुरब्याची रिवाज आसली पयले. हांव मरी जाल्या उपरांत मलगड्या तावन निमाण्या पर्यंत बेसांव मागचें. आब आसल्यार आबा लागीं पयलें उपरांत व्हडली माय लागीं उपरांत पप्पा लागीं माम्मी लागीं दट्टू लागीं बाये लागीं सगळ्या लागीं बेसांव मागचें. ती रिवाज इल्लीशी उणी जाल्ली दिसून येता. उणी जाल्लो दिसून येता. आमी मागना. बापाय लागीं आवय लागीं मागल्यार मागलें. बाबा भयणी लागीं तो व्हड जावं दी ल्हान जावं दी मागत मागना. ताचे कडेन घालें मागचें. थंय म्हज्या तावयच्या घर बांदावन आयलो न्ही ताचे कडेन बेसांव घालें मागचें. पळया हंगाराची उतरां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हंकाराची गर्वाची उतरां ती भायर येतात. कलतेपणाची न्ही. ताणें दिवचो आशिर्वाद कोणाचो देवाचो. तो आशिर्वाद घेवंक तूं तयार आसत जाल्यार बेसांव माग. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ही ल्हान ल्हान संगती ल्हान ल्हान करण्यो आमच्या दिसपडत्या जिवितांत केल्यो जाल्यार कितलें बरें. आजकाल काजरी जिवितांत ती सोडदोड ना. भक्षणें ना. कांय इल्लेशें उलोवणें जालें जाल्यार फाटीं उलोवणें आयलें. पळया पूण हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका दादल्यान आपल्या बायलेचे पांय धुय जाय. बायलेन आपल्या दादल्याचे पांय धुवंक जाय. केदोड म्हणी धुल्ले आसात गी. दादल्यान पांय वण घालूंक प्रयत्न म्हळ्यार दादल्यान बायलेचे पांय वण सगळे घालूंक प्रयत्न केल्ले आसा जावं पुरो. बायलेन दादल्याचे पांय ओडूंक प्रयत्न केल्ले जावं पुरो. पूण आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें काजरी जिवीत न्ही. एकामेकाचे पांय ओडचे काजरी जिवीत न्ही. बघा एकामेकाचे पांय धुवचे काजरी जिवीत असो लक्षण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तूं आस्वस्थ जाल्या उपरांत पिडेस्त जाल्या उपरांत तुजे पांय तुका धुवंक जायना ते हेरांनी धुवचे ती दुसरी गजाल. पूण तूं सारको आसतना तुजे मुखार भगवान तुजे पांय धुवचे ती वर्ती गजाल. सूख घडलेल्या वेळार आमी म्हणटा ताचे पांय धर सूख माग. पांय धर सूख मागले शिवाय तुका बक्षिना. पांय धर सूख माग. कितें म्हळ्यार तितलो तुवें ल्हान जाय तितलो खालचो जाय म्हण आमी अपेक्षीत आहांव. देखून जेजू म्हणटा हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तूं अपेक्षीताय तेन्ना तुवें हेरांक करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आज आमी राखूंक नजो. गोवान बायलेचे पांय धुयचे बायलेन गोवाचे पांय धुयचे राखूंक नजो. आवय बापायन भुरग्यांचे पांय धुयचे भुरग्यांनी आवय बापायचे पांय धुयचे राखूंक नजो. खंयसर अवकाश मेळटा थंयसर हे पांय धुवचे प्रयत्न करी जाय. पांय धुवचे म्हळ्यार फकत उदक काडून चंबू काडून घसचें न्ही. म्हळ्यार कलतेपणान एकामेकाची सेवा करचें. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें. हांव बंदीत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. हांव अस्वस्थ आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या केदाळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां उडापें करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या 12 जाणां आपोस्तलांचे पांय धुता. हें निमाणें ब्रेस्तारा एक पवित्र मिसाच्या बलिदानांत करची रीत आसा ती सांबाळची. पूण तशें म्हणटा आसतना आज एक दीस पांय धुल्यार पुरो गी. तुमी केदाळ आयल्या पांय धुता. फादर म्हजे पांय धुया म्हूण सांगल्यार कंडी धुता केदाळ नो प्रॉब्लेम. पूण तशें न्ही. ही दिकावत केली जाय नजो. कित्याक म्हळ्यार हाचे फाटल्यान एक संदेश आसा. इतलें म्हळ्यार एक आसलें पांय धुले जाल्यार तुमी वचून हेरांचे पांय धुयचे तांणी वचून हेरांचे धुयचे. म्हळ्यार कलतेपणान तुमी एकामेका विधेय जावन एकामेकाचे सेवेची कामां करी जाय. भक्षणाची कामां करी जाय. समजलें गी. भक्षणाची सेवेची कामां एकामेका कलतेपणाची कामां विधेयपणाची कामां. ल्हान संगतींनी कोण विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी.
देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयचो दीस बोवा पुरब्याचो दीस ह्या दिसा पळया स्वामी जेजू एक श्रेष्ठ याजक आपणाच्या जिवाचें बलिदान ताणें केलें कुडी रक्ताचें बलिदान केलें आनी ह्या जागाचो संस्कार घडलो आनी म्हज्या उगडासा खरा म्हळें आनी हे आपणाचें मांस आनी रगत ते सगळ्या पर्जा वांटूंक ताणें दिलें आनी ह्या मांसा रक्ताक पवित्रपणी मान दिवंक फवतेपणी तो स्विकार करूंक आपोवणें दिलें आनी हे मांस रगत वांटलेले ह्या जागाचो मोग करूंक तांचे खातीर मागोवंक ताणें आमकां आपोवणें दिलें मात्र न्ही आमी एकामेकाक खल सावन एकामेकाची सेवा कर एकामेकाच्या सेवेंत आनी मोगांत जीव जय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो इगडी बरो आमी दोळे धांपया आयच्या ह्या दिसा 40-30 मागणे उपास आमी करून आयल्या नव्या पास्काच्या जिविताक उतरतना आमचे ते आसले वायट सगळे हंकार कितें आसा गर्व कितें आसा ते सगळे पयस दवरया एकामेकाक खाल सावचे प्रयत्न करया तातलो चिंता म्हणटा हंस व्हड हांवें सांगलें जायजे म्हज्या घरांत थंय म्हूण चिंता जाल्यार ती चिंता काडून उडोवन दी बायल चिंता हांवें सांगलें जाय हांवें सांगलें बरें म्हज्या गोवान उठजे बसजे म्हणून चिंता जाल्यार ती चिंता आयच्यान सोडा आमी सांगलें बरीच बरें आयकजे म्हणलें चिंता भुरग्यां थंय आसा जाल्यार ती चिंता भुरग्यां हांव सोडा आमी सांगलें बरीच भुरग्यांनी आयकजे हांवें सांगलें बरी ताणें करीजे ताणें MBBS करीजे ताणें इंजिनियरच जायचे म्हणून चिंता जाल्यार तें सोडा एकामेकाची आशा कितें एकामेकाची बोगणां कितें एकामेकाक कितें गरज आसा तें सोदचें प्रयत्न करा कलतेपणी एकामेकाक सहकार दिया एकामेकाची सेवा करा असलें जिवीची सुमी आमकां आदार दिवून दी कृपा दिवून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन जेजून निमाण्या जेवणार आपल्या 12 जाणां शिसांचे पांय धुरले आनी पदवेर आसलेल्यांक कशें हेरांची साखरी करी जाय अधिकारार आसलेल्यांनी कशें कालतें जाय म्हूण आपल्या शिसांक कार्यान दाखयलें आतां क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन याजक 12 जाणांचे पांय धुता ही रीत आमचे थंय कालतेपणाचो सेवे साखरेचो आनी नितळ्याचो मनोभाव जीव करून दी म्हूण मागया हे रितीन भाग घेवंक नेमाक जाल्ल्यांनी आतां तयार रावचें ह्या वेळार गा तूं जिबे म्हणलें गीत आमी गावचें जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो आखर पर्यंत म्हणलें हें गीत आमी आतां गावचें हांवय भावान परत येता पर्यंत म्हजो उगडास कान सेमची तुमचे पासून समर्पूची हांव
संस्कारी तेंचेचो म्हणालो तुम्ही सोमेस घेयात आमले पियेयात नवो सल्लो तीर करचे हे मुझे रगत सोमेस मुंच्या पासून पारयलेले हे मुझ्या उगडासाक करात तुम्ही सोमेस घेयात आमले पियेयात नवो सल्लो तीर करचे हे मुझे रगत सोमेस मुंच्या पासून पारयलेले हे मुझ्या उगडासाक करात संसारांत असलेल्याचो ताणे वर्तो मोग केलो पूर्णता संपूर्ताराम तांचो मोग दाखयलो जेवणाता मुठोन ताणे तुवालो पेंगराक बांदलो उदक घेवन शिसाचे फायदोक लागलो मेस्त्री म्हणून तुम्ही आपयतात म्हाका करोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्री तुमचे पाय जर धुले दुयात पाय एकामेकाचे मेस्त्री म्हणून तुम्ही आपयतात म्हाका करोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पाय जर धुले दुयात पाय एकामेकाचे उभी राहूया भवर्थची उसळणे मी करूया सांगता मी म्हणया सतमंतान देवा सर पदवीदार बाप्पा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा तजे क्रिस्तान तजे क्लासपुता आमच्या सोम्या तो पवित्रत्म्यावरी गर्भी समलो आमकार मर्येतावन सलमलो पोंस प्रतकाल तने कस असले तका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी तका निके पिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे सामेल्यांतलो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात चडलो सर पदवेदान देवाच्या उजव्या बसला जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसबी येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कदरे पवित्र सभे भक्तांचो एकता पत्कंचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण सस्तेचे जिवीत आमेन. मगाळ बाबा बहिणीनो निमणा जेवणा वेळार शेजून आपल्या शिसांग खातीर बापा लागीं मागचें केलें तें आमी त्या पटल्या उदर सर्गीच्या आमच्या बापा लागीं काल ती मागणी आमी आतां भेटोवया.
बापा पवित्र सभेच्या सर मनियारांनी तांच्या मिसावांत सदांच क्रिस्ताक विश्वासी रावंक आनी तांचे तबेन दिल्ल्या हर एकल्यांक क्रिस्ताची वळख मोग आनी सेवा दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो उगडास सदांच जळतो सांबाळूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमचे समाजांत शांतीचें अभिवृद्धीचें आनी मोगा मैपसाचें वातावरण रुपीत कर. सर्व राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार सेवेच्या स्पिरितान वापरून माया मोगाची भाव बांदवपणाची समज रुपीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या ह्या चाकांक तूं सर वायटांतले राखून व्हरू. गूण बावार्थान उर्बेन आनी मोगान तांचें मण्यारपण करूंक तांकां कृपा दी. आमच्या कुटुंबांतल्या थोड्यांनी तुज्या आपोवण्याक पाळो दिशें कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबान पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. शेजारां वाड्यान आनी फिरगजेन आमच्या निस्वार्थी सेवे मुखांत्र आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांक बऱ्या जनवायनांनी शगुनांनी वाडोवंक कृपा दी. आमच्या तरणाट्यांक बरो फुडार फोव कर. परगांवांत काम करच्या आमच्या मोगाच्यांक तूं सांबाळ म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर जाल्ल्या आमी सदांच एवकारिस्ता मुखांत कृपा जोडूंक आत्मीक संगतींनी बळवंत जावन तुका साक्ष दिता तसली व्यक्ती आमी जायशें कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. मोगाळो सोम्या परगांवांत असलेल्या आमच्या समेस्त भाऊ भयणींक राख आनी सांबाळ. अमेरिका, इस्रायल, इराणामध्ये जावच्या झुजा वरवीं कश्टांतल्या गल्फ राष्ट्रांच्या सर लोकांक प्रत्येक रितीन आमच्या भावा भयणींक राखून सांबाळ शांतीचें राज स्थापन करूंक झूज रावचे दिशेन मेटां काडूंक कृपा आनी जाणवाय दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बाप्पा आयच्या या दाबाजीक संभ्रमाच्या दिसा आत्मीक उजवाड घेवन एवकरिस्ताच्या बळान मोगाच्या सेवेच्या स्पिरितान भरून आमी एवकरिस्ता चिनी एक साक्ष जायजें कर. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या मिसार जमो जावनचें दान ह्या जाग्याच्या भलायके निधी खातीर धाडून दिवंक आसा. देखून तुमी उदार मन दाखोवचें.
भेटता वावरामचो ये बापा स्वीकार करून बेसांव घालून सपोर्ट तूं कर आमचें जीवन
म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद पावंत असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातान हे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, जितले भोवची वो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमतां तितले भोवची आमच्या सडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणान हे सडवणेच्या गुठांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. व्हडले क्षमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदरांनी सस्नाच्या देवा, सर कळेनी सर्वंतई जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. वो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो सस्नाक तो आमचो करो याच्या निरंतरी भेटून तो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो. आनी आमची सडवण चडच्या खातीर आपणूच पयलो बली जावन ताणें भेटून केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसोत बली जावन भेटिल्ली ताजी कूड सेवन आमकांय घटाय मेळटली. आनी आमचे बसोत पाट वरिल्ले ताजे रगत पिवन आमी निर्मळ जातल्या. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदळ बरा सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी आडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर ताचे कतोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. त्याच परी आमी ती भेटयता. तुवें चाकरा लियो आमच्या भगीन बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मुतान परगटलो तोच करो बावच सांबाळतानी शिकयल्ल्या पासत. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी खातीर आमची मागणी आयकून घे. तुजे वेदे भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोकरता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आम्हा समेस्तांक लाभच्या
अख्ख्या पवित्र सभेचे एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे देवाचे सदांच अंकार मायेक तेच परी तिच्या पतीक बागेवून जुजेक तशेंच बागेवून पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलिप बर्तोलोमेव मातेव सिमोन आनी तद्देव लेम क्लेमेंत क्रिस्त कार्नेले सिप्रियो मोरेस क्रिसोगन जुवांव आनी पावलो आनी कोस्म आनी दमियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदयता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मुन्यारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सष्णाचे कास्तींतले आमकां निवार आनी तूं विंचून काडल्या मोदे दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावन निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्यास्पत आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कश्ट मरण सच्या आदीं ताणें आपल्या हातांनी हुंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें हुंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मुची कूड तुमचे पासो समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्णी कराराचें रगत पथकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवचलें हे म्हज्या उगडासा करात. पवर्ताचो गोट आमी परगट्या सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरण तुझे परत जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमी तुजे मुन्यारी आनी तुजी परसां तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो सर्गात चडणेचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या चैत्य देण्यांतली नेमून देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली वो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दया दिश्ट घाल. तुजी नितीवन सगळ्या आबिलाची देणी बवर्ताच्या बापा आब्रामाचो याद आनी तुजे हेज्यात मेल्किसेदेकाची बेटोणी तुवें मानून घेतली. त्याच परी हेय बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा तुजो दूत ह्या बलिदान सर्गा तुज्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी खलचेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वेयली तुज्या पुताची भोव पवित्र खूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा
आमच्या मेल्या भावा बहिणीची काकुळट करे बवर्तची मोरा सोन ती आमच्या दिंगेल्यांत आणि विश्ववंत साथ तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड आनी सुख आनी शांती मेळो आनी आमी आमा बातक्यांक तुज्या गणित काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें हवं तें पळय नाका पूण आमची पदकां बोगोस आनी जो स्तेपन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता आनी परपेत अगाथा लुसिया अग्नेस सिसिलिया आनी अनास्तासिया या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय करे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताजे उद्देश सर्वस्पर ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करून वांटून दिताय. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनी वैभव चुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र सांग, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणें बरवशा अतिरिक्तल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजगोलची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं चेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. एकडे बरबुरश्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सुमयान एवकरिस्त घडिल्लो दीस आमी संभ्रमता. देखून एकडे बरबसा जेजूचें मांस आनी रगत आज सुमयान आमकां आपलें खाण जावन दिलें.
तशें आसतना आज आमी अमिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूचें मांस आनी रगत उंड्या वयना रुपी तुमकां वाणटले हांव देखून तुमी भक्तीन येवचें फोत वेळी मान आनी गौरव दिवन तुमी ह्या पवित्र कूड आनी रगत सेवची देखून बसया ह्या वेळार गंतर गावचें धर्म भयणी आनी आमी आजक कुमगार आनी जेजूचें मांस आनी रगत वाणटले हांव. तुम्ही केले करी मोजे रगत तुम्ही पिले करी मोजे मांस तुम्ही केले करी मोजे रगत तुम्ही पिले करी तुमचे थंय जीव आसुना तुमचे थंय जीव आसुना तुमचे थंय जीव आसुना तुमचे थंय जीव आसुना मुझे मांस तुम्ही केले करी मुझे रगत तुम्ही पिले करी मुझे मांस तुम्ही केले करी मुझे रगत तुम्ही पिले करी तुमचे ते जीव आसुना तुमचे ते जीव आसुना तुमचे ते जीव आसुना तुमचे ते जीव आसुना सुम्या आमकां दी काण सर्गींचे काण आमकां सस्नीक जीव दिवपाचे सुम्या आमकां दी काण आत्म्याचे दैवीक जीवन आमकां भरचें सोम्या आमकां दी काण सर्गीचे काण आमकां सस्ती जीव दिवपाचे सोम्या आमकां दी काण आत्म्याचे दैवी जीवन आमकां भरचें जर म्हाका तुमी वळखशा जाल्यार म्हज्या जिवनांत तुमी भाग्यशात जाल्यार जर म्हाका तुमी वळखशा जाल्यार म्हज्या जिवनांत तुमी भाग्यशात जाल्यार सासणीक जिवी जोडतल्या सासणीक जिवी जोडतल्या सासणीक जिवी जोडतल्या सासणीक जिवी जोडतल्या जर म्हाका तुमी वळखशा जाल्यार म्हज्या जिवनांत तुमी भाग्यशात जाल्यार जर म्हाका तुमी वळखशा जाल्यार म्हज्या जिवनांत तुमी भाग्यशात जाल्यार सासणी जिवी जोडतल्या सासणी जिवी जोडतल्या सासणी जिवी जोडतल्या
सौम्या आमकां दी काणत्म्याचे दैवीक जीवन आमकां भरचें सौम्या आमकां दी काण सर्गेचे काण आमकां सासणी जीव दिवपाचे सौम्या आमकां दी काणत्म्याचे दैवीक जीवन आमकां भरचें
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुझ्या पुताच्या पवेक्षवणान तूं आमकां ह्या संवसारान वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणान वांटो दिवंक आमकां सशनाद दोशी करून मागता तुज्या पुताचे तुझे नांवी. बस आहे गडी बरं. मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जेवणाच्या संभ्रमीक फेस्ताचे उल्हास पटयता. गांवांत तशें परगांवांत ऑनलायनीर तशें देवतेंपलांत हो संभ्रम चलयतल्या सर भक्तिकांक सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या परबेचे संभ्रमीक उल्हास पटयत आसतना सुमेची कूड आनी रगत तुमच्या जिविताची सुडका सोडवण तुमच्या जिविताची भलायकी समृद्धी सदांच जोडून दिवं सकून दी म्हणून आमचे मागणे तुमच्या खातीर जावन आसा. हाची देवस्तुती सोलून वेल्ल्या समेस्तांक काळजंतावन अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या देवस्तुतीच्या मंडळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाक 12 अपोस्तल जावन रावलेल्या समेस्त भाव भयणींक, वेदीची सेवा केल्ल्या समेस्त आल्तार भुरग्यांक, अपुर्बायन गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व संध्यांक, तांकां तरबेत केल्ल्या हेराल्ड तावरोक, तशेंच ह्याच्या दिसा सकाळी सेवेचो वावर करूंक आयलेल्या कालच्या दिसाय सकाळी सेवेचो वावर करूंक आयलेल्या समेस्त फिरगजकारांचो वर्ते मापान मोगान आनी उल्हासभरीत रितीन तुमी हो वावर केला. तुमकां सर्वांक फिरगजगोडी परिस्थितीच्या संध्यांक उपाध्यक्ष राजेश डिसोजा, कार्यदर्शी अनिल लॉरेन्स, संयोजक संदीप, तशेंच समेस्त गुरकारांक आनी समेस्त फिरगजकारांक, समेस्त धर्म भयणींक काळजंतावन देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. अल्तार मंडळ वेदी फुलांनी सजवण विशवाची अल्तार शृंगारावन वर्ते मापाची सेवा दिल्ल्या तिन्ही कवयंताच्या धर्म भयणींचो प्रतिरेतीन सिस्टर मेबल, सिस्टर लन्नी, सिस्टर लुडविना, तशेंच सिस्टर सुनीता आनी समेस्त सिस्टरांचो आनी तांकां संगात दिल्या समेस्त फिरगजकारांचो काळजंतावन उपकार बावडटा. हाचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान बटयलेल्या मनादी बाप दीपक नरोना बापांचो काळजंतावन उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हूण मागता. ह्याच्या दिसाचे हे मिसाचें बलिदान लायव स्ट्रीम केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक अनुपम फर्नांडीस ताच्या संगत्याक देव बरें करूं. विशवाच्या अल्तार जायपुरती ह्या विशवाच्या अल्तारीक जायपुरती आबोली तशेंच कळे हाडून दिल्ल्या समेस्त फिरगजकारांचो काळजंतावन उपकार बावडटा. भोवमोगान आनी अभिमानान तुमी फुलां सुम्या खातीर समर्पीत केल्यांत देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुमच्या शेतांबटांचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कृषीचेर भरपूर आशिर्वाद घडोवं म्हणून तुमचे लागीं मागता. शनिवारा संजेच्या दिवस्तुतेक आबोल्या आनी कळ्यांच्या फुलांची गरज आसा. जायपुरती फुलां शनिवारा संजेच्या देवस्तुतेक हाडून दिसे म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता. फाल्यां निमाण शुक्रार सकाळी 8 वरार परगट कुर्सावाट इगर्जे वाठारांत आसतली. सर्वांनी ह्या भक्तीपणान ह्या कुर्सावाटेंत वंटिली सावंक मोगाचो येवकार मागता. फाल्यां सकाळी 8 वरार येवन ह्या कुर्सावांत वंटिली सावन सुम्याच्या पाश्यावांत आमी क्रिया रितीन वंटिली जायजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती. आस्तावन पास्काच्या जागरणाच्या मिसा वेळा महिमा पर्यंत मौन रावंकू आनी सुम्याच्या मरणाचो दुखाचो नियाळ करूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देखून फाल्यां सकाळी
स्वतःहून 12 वरांपर्यंत विशवाच्या आलतारी लागीं येवन मौनपणी आराधन करणं मागणें करूंक तुमकां अवकाश आसा. तुमच्या पुरसती प्रमाणे येवन हांगासर मौनपणी विशवाच्या आलतारी मुखार थोडो वेळ करसून मागणें करच्याक आनी सुम्याची बेसांव मागच्याक तुमकां उलो दिता. फाल्यां उपास रावोंक आनी मांस मसली कांय नासतना रावोंक कायदो आसा. ताचे संगी मौन सांबाळूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमच्या घरांनी TV मोबायल कितें आसा जाल्यार फाल्यांच्या एका दिसा खातीर तें मौन दवरूंक आनी चड ध्यानांत चिंतनांत सुमेच्या पाश्यमांत तुमची चिंतना मेळोवंक जाता तितलें मौन सांबाळूंक गाडी पोजडें शिरापू हे सगळें सांडूंक आनी फाल्यांचो दीस पवित्रपणी आचरण करूंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या घरांत उडतीं पदां उडते नाच फाल्यांच्या दिसा नाकात. पुर्वांच्या हालेलुयाच्या राती पर्यंत हे सगळें मतीन दवरन फाल्यांचो दीस भक्तीपणी शांत रितीन मौन रितीन तुमच्या घरांत जावं तुमच्या जिवितांत जावं तुमच्या काळजांत जावं तुमच्या मतीन जावं हो संभ्रमूंक तुमकां आपोवणें दिता. पास्काच्या फेस्ताक मुद्दम मिसां दिवंक अवकाश आसा. गळाय करिनासतना वेळार दिवंक विनंती. तशेंच फेस्त बाबतींत उदार मनान दान दिवंक तुमकां हांव उलो दिता. लायव्ह स्ट्रीम करच्याक कोणी प्रायोजक आसात तर तुमकां अवकाश आसा. मुद्दमाच्यो मानाच्यो वाती येवच्या सोनवारा जागरणेच्या मिसा उपरांत आमी दिता. आतां एवकरिस्त विशवाच्या आलतारे लागीं आमी व्हरता. थंयसर अर्दो घंटो भर आमी परगट आराधन करतल्या उपरांत मौनपणी तुमी घरा वयचें सगळ्यांनी आराधनाक रावचें. हें आराधन अधिकृत रितीन अख्खे पुवीस सभा संवसारभर करता. देखून थोडो वेळ बेगीन आमी आखर करता. थोडो वेळ ह्या आराधनांत रावन समेचें बेसांव घेवन तुमी वयचें. एक मिनिट अनाउन्समेंट जाल्ले कडले आतां करिश्माच्या उरवणेचें एक कलेक्शन आसा. तुमकां थोडें सांगले प्रमाणे हांगासर जायतो लोक मागोवंक येता. कॅन्सराची काळजाची पिडा किडनीची पिडा आमचे लागीं दिवंक थोडे फावटी कांय आसना. देखून हें एक आमी मागणें आमी त्याग उपास करन उरयलेलें एक दान आतां आमी जमा करता. 10 कडेन 10 जाणां रावतात आयदान घेवन तुमी उठचें कुमगारा गायले बरी येवचें आनी त्या हातूंत तुमचें इस्मॉल घालचें. ह्या वेळार जोगतें हें गीत गावचें. कोण म्हणटली वसा ती उबे रावा थंयसर हें घाल. आल्बर्ट ह्या सायडीन थंय के
उंड्या वयना रुपार आपणाकच आपल्या शिसांक दितस आनी माया मोगान कलतेपणान आनी सेवे साकरेन चलोवंक तांकां परमयतस जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत रिगता आनी आपल्या कश्टां पाशां वचो सुरवात करता. आतां आमी येवकारिस्तांतल्या सोम्या संगी जांगराड करया, ताच्या कश्टांत सांगत दिवया. पुरुशांवान सोम्याक विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतांव. पुरुशांवा वेळार गा तूं जिबे म्हणलें कांतार आमी गायतल्या. येवकारिस्त विशेवाच्या आल्तारीक वेल्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन जाल्या उपरांत सकडांनी मौनपणी गरावेचें. गा तूं जिबे मिस्टर विची महिमे बळी उडीसो संसाराचे मोजाव दिल्या अमोलित्या रक्तासो आमकां कुशीत संगीतल्या प्रजांच्या मोडयांचो मनशा पासून मनीस जालो आपूण आमकां कुशीचो आपल्या मोदी भोवून गेलो शिमतांची वर्सतासो शिणी शिणीचा बर केलो दाखोवन विश्टी मोतासो निमाण्या त्या कायदो पाळून शिळी जिवता हाती हुंडो घेऊन आशीर्वाद दिवचो मिशिसा वाडटा आपल्या हातांनी सस्ती जगतो मोगाळ भावा भयणीनो, आज निमाणो ब्रेस्तराचो दीस जेजून पवित्र येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घडून ताजें अजारपण उंड्या वयना रुपी आमकां येदोळूस दिलां. आतां आमचो सुमी आपले कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं गेत्सेमनी मळ्याक रिगला. आमी ताजे संगी त्या गेत्सेमनी मळ्याक रिगया. जेजू संगी जागरण करून वो वेळ हांगासर मागण्यान करसिया. सुम्या संगी मागण्यान एक जावन ताका सांगात दिवन फुडें सरया. जेजूचे शिस
सलवल्ल्या वेळार ताजे लागीं वचून जागरण करा, ताळणे पडन असे मागणे करा म्हूण उलो दिल्लो. आज तोच आमचो सुमी ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. सुमयान म्हणलें, तुमकां 1 घंटो भर म्हजे सांगात रावन मागणी करूंक साथ जालें नांगी म्हूण सुमी रडलो आनी सुरसुरलो. सुमया तुजे सांगाता मुकलो वेळ जागरण करूंक, मागण्या तुजे सांगात रावूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. जुन्येच्या कश्ट वेळार गेत्सेमनी मळ्यान बापा लागीं एक सावच्या जेजू सांगाता रावून गेत्सेमनी मळ्यान जेजूचे रुपणे दोळ्या मुखार हाडून आराधन करया आनी गावया गीत ए देव बापा तूं सर्गीच्या. उतर मातेवाच्या वांजेलांतलें आमी आयकुया. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या एका मोळ्याक येवंक पावलो. थंय तांकां तो म्हणलो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुगेस तांणी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हज्या सांगाता
जागरण करा. आणि चिक्के फुडें वचून तो धरणीर पडलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बागार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी ते न्हिदून आसतलें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हे कितें? एक घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक संपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड आसकत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत तें निवरोंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदून आसतलें ताका दिसलें. ते तितले न्हिदेन पिकल्लें, पूण तांकां तशें सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीक न्हिदून विशव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पोताक धरण खोट्या मनशाच्या हातांत दितलें. उठा, या आमी, म्हाका गतान पराधीन करतलो आयला. देवाचें उतार हें. हे घडये बसया. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेवणा उपरांत जेजू गेत्सेमनी मळ्यार रिगलो. दुसऱ्या दिसा जे कितें आटाविटे बगूंक आसात ते आयच्या दिसा येदोळूच ताणें आचरण केलें. आता ती सडवण्याची काल्स, कश्टांची काल्स पिवंक तो तयार जालो. ते आपणाक धरूंक येताले, जरबान मारतले, कुर्सा केळयतले म्हणलें ताका कळीत आसलें. जेजून चुकारी मारयेत आसल्यो, पूण जेजून मनशा सैमान आपल्या कुडीन, मोतीन आनी आत्म्यान चलचे आटाविटे भोगले. मोतीची बेजाराय ताका विशेश जाली. ह्या वेळा बापाचो चड लागशिल्ल्यान सांगत बगूंक तो आशेलो. ताजे लागीं तो मागण्यान एक जालो. मनशा सैमान ताजी कूड थकल्ली. मोतीक निराश जातना कुडीक बोळकय आसा अशें त्या मळ्यान त्या काळोखान एकसरपणान कश्टाचे आठाविटे इतले चड जाले की तो रगत घामेलो. जेजूच्या गेत्सेमनी मळ्यांतलें ते कश्टांचें दृश्य आमच्या दिसपट्ट्या चिनयेक प्रेरण. सा पेद्रू सांगता, तुमच्या खातीर पयलें क्रिस्तान कस सोंसल्यात, ताज्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. म्हज्या चिनयेंत जेजूक मेळिल्ले परी बरें करतना वायट म्हाकाय मेळ्ळां. मोतीची इजा बगूंक मेळ्ळ्या, कुडीची दूख तरी जायत्यो. मोतीची इजा न्हय, म्हज्या जिवितांत हांवें भोगले कश्ट. मोतीची इजा विविध तराची. म्हज्या मोगाच्या इश्टा वा इश्टांनी सांडून गेल्ल्या तवळ हांवें भोगले कश्ट. म्हज्या पोसणान चिवल्लो, म्हजे सांगाता केल्लो, पियेल्लो, म्हजो सुभाव आनी भयण जुदासा बरी विकृताचो उम्मो दिवन म्हाका सांडून गेल्ले वेळी हांवें भोगले कश्ट.
म्हजो गाम पिळून कश्ट काण हांवें सोडले पयशे आसतात अनेकल्यान पार्न वेल्ल्या वेळी हांवें बघिल्ले ते कश्ट म्हज्याच भुरग्यांनी म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळी हांवें बघिल्ले कश्ट ह्या म्हज्या कश्टांनी म्हाका बघिल्ले एकसुरपण थोडे पडी कुडीची पिडा थोडे पडी आत्मीक निरसपण सुगी दाड देऊच ना म्हणलें बगप असले सबार कश्ट मेळटा आसतना थोडी आमाल सिगरेट मादक द्रव्या सेवतना माट मंत्रां बलमे आनी पितीसपणाचे फाटल्यान धांवतना आनी थोडी जिविताची आशा सांडून जीवघात करून काण घेतना थोडी देजस्पर जातना तर आनी थोडी देवाचेर सिराप घालतात म्हज्या कश्टा वेळार हांवें कशें केलां वा म्हज्या कश्टांनी देवाचो आसरो सोदला देखून आज आमकां देख जेजूची इतल्या आश्चर्य केल्ल्या मात कार्याचो जेजू ह्या कश्ट वेळार आपल्या सर्गीच्या बापाक उलो मारलो तर म्हाका किरकोळ रचनेक चिनयेन कश्ट येतना हांवें कित्याक देवाक उलो मारूंक नुसो आमचेर कश्ट पिडा येता आसतना ती आमच्या बऱ्याक म्हण समजून देवाच्या कुशेक कित्याक खालतीमान घालूंक नुसो थोडो वेळ मौनपणी ह्या सवाला वयर आमी नियाळ करया आमच्या पातका खातीर जेजू कश्टालो आमच्या पातका खातीर ताणें जरबंदनाचे मार केले आमच्या पातका खातीर तो कुर्सार मेलो आतां आमच्या पातकाच्या खरी दूख धरया जेजू लागचें बक्षणें मागया आमची जबाब सुमी आमकां बक्षी मोगळा जेजू पिलातान तुका नाकुशीन मरणाचे परमाट दिल्ल्या सत सारकें जाणा जायनासतना आनी तिची पैसाल दिल्ल्या खातीर हेरांच्यो खबरो केल्ल्या खातीर हांव तुजें बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी मोगळा जेजू म्हज्या मोगा खातीर तूं कुरिसवंक तयार जालोय म्हज्या जिवितान कश्ट पिडा शिळा येतना तुजी मंडवळ जाणा जायनासतना सुरसुरल्या खातीर तुजें बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी ह्या प्राजिताच्या काळार म्हज्या अस्क सैमा वरवीं हांव म्हज्या कुडीचो बगणाचो आनी सवयेचो गुलाम जालां ह्या खातीर हांव बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी मोगळा जेजू म्हज्या कुटुंबान गांवांत आनी समाजीन एकामेका सांगता भावबांदपणान जियोंक हांव चुकून पडल्या खातीर हांव बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी मनशाक कूड तुवें दिल्लें तेणें हें समजनासतना हेरांच्या कुडीक पावो तो मान दिनातल्या खातीर आनी आमची कूड पवित्रपणी सांबाळूंक चुकून पडल्या खातीर हांव बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी आमचें जिवीत ह्या संवसारीक क्षणीक हें समजनासतना आंगारान रागान मोसोर आनी स्वार्थान भरिल्ल्या खातीर जेजू हांव बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी जेजू तुवें ह्या संवसारीक कुरड्यांक दोळे दिली मोन्यांक उलयसें केली आमचे दोळे आमची जीब वायट पळोवंक वायट उलोवंक वापरल्या खातीर आमी तुज्या कडेन बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी तुज्या आवयक तुवें सगळ्या संवसाराची आवय जावन दिली आमच्या आवय बापायक वडिलांक फावो तो मान दिवंक चुकून पडल्या ह्या खातीर बक्षणें मागतां सोम्या आमकां बक्षी तुज्या शिसाचे पांय तुवें धुले आनी हेरांची सेवा करूंक शिकयली आमच्या पिरगजीन वाड्यान गरजेन आशिल्ल्यांची सेवा करूंक अवकाश लाभला
तो वेळा हांव फाटीं सरलां ह्या खातीर बक्षणे मागता. सोम्या आमकां बक्षी. जेजूचेर आमचो बरोसो दवरया आनी गावया गीत तुजेर हांव पातयेतां. आयच्या या राती जावन जेजूच्या पासांवाची वाट आराम जाता. आमच्या पातका खातीर जेजू कश्ट जाताना जेजून आपले मोगाचे लक्षले म्हूण लेखिल्ल्या सर्वांनी जेजूक सांडले. तर आमी आतां जेजूच्या ह्या पासांवाच्या वाटेर तेजे सांगाता रावतल्या म्हूण बसवया. आमची जबाब जेजू हांव तुजे संगता रावता. जेजू हांव तुजे संगता रावता. व्हड्या तळ्यान आमी म्हणया जेजू हांव तुजे संगता रावता. जेजू हांव तुजे संगता रावता. शिपायांनी तुका छोरां बरें थन कैद करतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. अपराधी म्हूण तुजें खेळकुळां करतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. तुजेर शिपायांनी थिंपी उडोवच्या वखदां जेजू हांव तुजे संगता रावता. प्रधान याजकांक आनी सस्या मुखार तुजी चडती चलतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. तूं देव निंदा करताय म्हूण ठरयतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. आमच्या खातीर तुवें लोकां मुखार अपमान निंदा भोगतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. जरबेदनीचे मार तुज्या कुडीर पडोवन तुवें घेवचें वखदां जेजू हांव तुजे संगता रावता. कांट्याचो मुकुट तुज्या मस्तकार सांचच्या वखदां जेजू हांव तुजे संगता रावता. पिलातान तुजे वयर मरणाचे फर्मण वचच्या वेळार जेजू हांव तुजे संगता रावता. रुकाडाचो बरदी कुरीस तुज्या खांद्यार तुवें घेत आसतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. आमच्या खातीर तुजें आमोली रक्त वरयत आसतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. कुर्साचें पॉयंट चमकोन तुका कश्ट मारतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. कुर्साचें वजन वोवंक त्राण नासतना तूं कुर्सा बंदा पडतना जेजू हांव तुजे संगता रावता. शिपायांनी तुजे हात आनी पाय कुर्सा खेळोवच्या वखदां जेजू हांव तुजे संगता रावता. बुकेन आनी ताणेन कुर्सार वळवळल्या वखदां जेजू हांव तुजे संगता रावता. मरणाच्या आकलासान तुवें तुज्या बापाक बोब मारच्या वखदां जेजू हांव तुजे संगता रावता. कुर्सार तुवें प्राण करच्या वेळी जेजू हांव तुजे संगता रावता. जेजूच्या कश्टांनी आमी एक सव्या आनी गव्या गीत तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां.
तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदां तुझ्या पांया तळार रावतलो तुझी वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचोना तुझ्या पांया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचोना तुका हांव वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता जेजू तुका हांव वर्गां दिता आतांनी सदां तुझ्या पांया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचोना तुझ्या पांया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सरचोना कुर्सार मरच्या आदीं जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत रिगलो आनी ताका जाय आसची सकत आनी धैर्य आपल्या बापा तावन मागूंक घेतली गेत्सेमनी मळ्यान जेजूक जावंक पावलो देवाक अनुभव करची सुवात आमच्या जिवितांत साबार गेत्सेमनी मळे आमकां मेळटात पण असले जागे आमी निरसपणाचो दुखीचो म्हूण चिंतचे नाका बगार बरवशेचो देवाचो सांगत भोगचो आनी आत्मी गटायचो म्हूण मानून घेवया हांव मागणी करतना माऊनपणी आमी आमच्या खालसांत रावन मागया ह्या वेळार आमी मागया आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत तांच्या जिवितांत पिडा शिडा जावन आसा एक गेत्सेमनी मळो ही पिडा तांणी शिराप म्हणले की नासतना मोगान स्विकार करूंक आनी जेजू बरी बापाचो सांगत बगूंक तांकां प्रेरण लाभो दी म्हण मागया विविध रितीच्या शोशणाक वळख जावच्या चली आनी स्त्रियां मसत मागया शोषण तांच्या जिवितांत एक गेत्सेमनी मळो जाला अशें तांचें जिवीतच एक खुरीस जाला तांच्या जिणयेचो खुरीस जेजू बरी बापाक समर्पूंक गरजशी कृपा तांकां लाभो दी म्हूण मागया आमी धर्माच्या नांवान झुजलेल्या बसत तांची अशी चिंता तांचो एक गेत्सेमनी मळो अरे एक धर्म समान आनी सर्व धर्माचे मूळ
एकच देव म्हणले सत जाणां जावं जेजू तांकां सगत दिवन मागया. मागया आमी मादक द्रव्याच्या वेवस्थाना वरवीं आपलें जिवीत विबाडून आसच्या पासत क्षणिक सुखाच्या ताच्या जिविताचो एक गेस्समनी मळो. जिवीत केवळ क्षणिक सुख प्रसवतो मात्र न्ही, बघा देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेन समर्पित एक आथेर म्हणून समजून घेवंक जेजू तांची मोत उजवाडोवन दी म्हूण मागया. मागया आमी मनशा जिवाक गौरव दिनांतल्या पासत संवसाराची कुशलायेचो तांचो गेस्समनी मळो जिवीत दिवचें देवान हेरांच्या जिवाक गौरव दिल्ले वरवीं देवाक समी मानान लेखिल्ल्या बरी हे सत आनी जाणां जावं गरजेचो आदार जेजू तांकां फावो करीन म्हूण मागया. मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांनी सवा तरांचे गेस्टमनी मळे आसात. जावंक पुरो मानसीक कश्ट, पती पत्नीच्या मदलो मनस्ताप, आस्तबस्तकाचो तरव, वडिलां थंय भुरग्यांची अलक्षां, लैंगीक शोशण, गाळी शिरप, राग मसूर आनी कोणा कडेन सांगूंक जायतले कश्ट, हे सर चिजून आपले कश्ट बापाक समर्पिल्या बरी आमी चिजूक समर्पिया. आनी असल्या कश्टांतून आमकां सुटका लाभूंक जेजूची कृपा आमी मागया. निमाणे मागणे. जेजू म्हज्या सोम्या, तुजे सगळ्या चिणयेन तुवें बापाची खुशी पाडली. बापाची खुशी करचीच तुज्या मिसांवाचो देय जाल्लो. तुजो पासांव नियाळ करच्या हांवें म्हजे सौर्य जना बापाची खुशी समजूंक म्हाका शिकय. म्हज्या कश्टा वेळार सदांच तुजो भरोसो धरूंक तुजो सांगत बगूंक म्हजी मोत उजवाडाय. तूं चियेतन रास करताय ससनाच्या ससनाक. मगळ भाव भयणीनो, आतां येद्या व्हडा म्हणलें गीत गावन निमाणें आमी तकली बगोवन आशिर्वाद घेवन वयचें. थंयसर ल्हानशें मागणें आसतलें. फाल्यां सकाळीं 8 वरार कुर्सावाट, सांजेर 4 वरार देवस्तुती आरंभ जाता. आस्तावन पुर्वां पर्यंत जाता तितलें मौन सांबाळूंक देवाचो आदार मागया. भक्तीन आमी सम्याक आराधना करून सम्याचें बेसांव मागून गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साध्य जाल्यार देमी घालचें, नाजाल्यार उबें रावचें. भक्तीन सोम्या जेजूचे आशिर्वाद ह्या वखदां जोडचे. हे आशिर्वाद म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या भुरग्या बाळाचेर, म्हज्या सगळ्या वावराचेर, कश्ट तेल्यांचेर, झुजा थळार, झुजा गांवांनी, झुजाच्या राष्ट्रांनी जावच्या सगळ्या कश्टाक्रांताचेर जैत वर्साक लागचें हें आशिर्वाद म्हूण सगळ्याच्या बरेपणाक आमच्या सुडकेक सोडवून एक जावं पावतलें. सक्रामेंता करूया नव्यो रीती आदर्या सर्वोन्मेच्या अस्कत्रीष्णा भावातोचे पळिया जोशे बापा तोशे पुत्रा उल्हासानी स्तुतीचा Spiritu
हात आमच्या हाताचेर दवरया, तकली बागोवया, भक्तीन हो आशिर्वाद मागया. सुमया हो आशिर्वाद म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, कुटुंबाच्या सगळ्यांचेर, वावराचेर, म्हज्या सगळ्या कश्टाकंताच्या जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागया. आनी भोव अपुरब्यान मागणें केलां, असो फळ तुमकां खंडीत फुडें मेळटलो. समेस्तान देव बरें करूं. कांय आवाज करनासतना, साध्य जाल्यार तुमची चेरां गुंडयली ती नीट करून दवरा. कांय आवाज नासतना, कांय उलयनासतना, गमातां गजाली मारनासतना भक्तीन तुमी घरा वयचे. फाल्यां सकाळीं 8 वरार परतून आमी मेळया खुर्सा वाटेक. सांजेर 4 वरांच्या देवस्तुतेक. फाल्यां सकाळीं 7:30 दनपारां 12 वरां पर्यंत केदाळी तुमी येवयेत आनी सक्रामेंता मुखार म्हणजे विशवाच्या अल्तरी लागीं तुमची बोगणां कश्ट कंत दूख बेजाराय विसारियेत. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. हॅव ए ब्लिसफूल नायट. गुड नायट.